गोय पर्यटन राज्य म्हणून बरेंच फामाद आसा। आता सरकारान अध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्रांतल्यान गोयची प्रतिमा मुखार हाडपाचो यत्न केला। हाचे अनुरूप हरवळे साखळीतल्या नामनेच्या श्री रुद्रेश्वर देवळाच्या आवाराची सोबितकाय आनी आधुनिक पद्धतीन उदरगत जातली। ह्या वाठाराचे पुराय मुखामळ बदलून केंद्र सरकाराच्या स्वदेश दर्शन येवजणेंतल्यान ह्या प्रकल्पा खातीर 10 कोटी रुपयांची व्यवस्था जातली। उरिल्ले 10 कोटी रुपया गोय सरकार खर्च करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली। पळयात। सरकारान आध्यात्मिक पर्यटन, गांवगिरे पर्यटन, होमस्टे आणि हेर माध्यमांतल्यान पर्यटकांक आकर्षित करताना गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक स्वयंपूर्ण करपाचे दिकेन वचपाक सुरवात केल्या। केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या सहकार्यान जायते महत्वाकांक्षी प्रकल्प हातात घेतल्यात। फाटल्या 50 वर्षांत जे शक्य झाले ना ते ह्या 10 वर्षांत डबल इंजिन सरकारान साध्य करून दर एका हाताक काम दिवपाक स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर गोयचे सपन साकार करपाचेर लक्ष केंद्रित केला अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें हरवळ्या साखळे जाल्ले कार्यावळीत सांगले। तशेंच केंद्र सरकाराचे आणि राज्य सरकार हांच्या पर्यटन खात्याच्या सहकार्यान सुमार 20 कोटी रुपयाच्या खर्चान हरवळीचे श्री रुद्रेश्वर देवस्थान आणि हरवळे घसघसो वाठाराचे नूतनीकरण जातले अशें मुख्यमंत्र्यान मुखार सांगले। सातत्यान आमी स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर भर दित आसा। हाच्या बरोबर स्पिरिच्युअलिटी जोडप हे आमी ऑलरेडी टुरिझम मिनिस्टर हांच्यानी ठरयलां। स्पोर्ट्स टुरिझम जोडप हे आमी ठरयलां म्हणून अशा पद्दतीचे विविध प्रोजेक्ट आमी हातात घेता। हो प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत नेक्स्ट प्रोजेक्ट नाल्ले हांगासर आमी आतांच आपलो गोमंत सरिता दर्शन ह्या प्रोजेक्टाचे आमी आतांच फाउंडेशन स्टोन घालता। थोड्या दिसा पयलीं जाल्ली सप्तकोटेश्वराचें मंदिर हे नार्व्या गांवांत जालें। म्हणजे एकंदर बिजोले तालुक्यात आमी पुराय टुरिझम सर्कीट जो डेव्हलप जावपाक जाय तो टुरिझम सर्कीट डेव्हलप जावपा खातीर आमच्या गोंय सरकाराच्या वतीन हर तरेचो प्रयत्न आसा। मनशांच्या विकासाचो बरो उपयोग केलो जाल्यार बरोबरूच राज्यात आसतली, देशात आसतली ती शांती प्रस्थापित जावंक शकता। आनी म्हणून हो धार्मीक विकसीत भारताचो जो उल्लेख बरोबर कारण हो विकास बाह्य विकास आसा परंतु आंतरीक विकासाची खूप गरज आसा। जो पर्यंत मनशाचा आंतरीक विकास जायना तो पर्यंत ह्या विकासाक तितलें हें उरना। म्हणून हें देवूळ तितकेच महत्वाचें। हांगा दोनूय गोश्टी आसा, निसर्गान भरपूर उरिल्लें आसा। देव प्रत्यक्ष सरकाराच्या रूपान रुद्रेश्वराच्या रूपान हाजीर आसा हाची अनुभूती हांगा आयज जास्त वेळ आमकां मेळटा। वेडिंग डेस्टिनेशन कशें करूंक शकता आमचें जेवण खाण हिस्ट्री ट्रेडिशन कल्चर इतले मोठे आसा पूण लोकांक खबरूच ना। आनी त्या टायमांतल्यान पर्यावरण राखून पर्यटन फुडें वचचें ही संकल्पना घेवन गोवा बियॉन्ड बीचीस आमी सुरवात केली। मुख्यमंत्र्याचें एकूच विचार आशिल्लें की आमी जेन्ना उलयता तेन्ना तालुका वायज समज पयली जाल्यार बिचोली तालुका जेन्ना बिचोली साखळे आनी मुरगांव येता म्हणजे मय येता तेन्ना त्या भागान आमी कशें त्या ग्रामीण भागान कशें पावोवंक शकतात ताचेरूय पर्यटन विचार करुया। आनी ते विचार जावन रिफॉर्म्स तयार केले। रिफॉर्म्साच्या माध्यमांतल्यान आमी होमस्टे पॉलिसी ताचेर काडल्यो। तो हरवळे पावना सुरवातीक मनीस जल्माक येता तो मृत्यू जाता ह्या प्रत्येक वेळाचेर कितें तरी जें कार्य आसा हें कार्य करपाक हरवळे येवचेंच पडटा। आनी त्यामुळे हे सगळे आसतना जशे ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयांत येतात आनी ते समुद्र किनार गोंयचे ट्युरिस्ट येतात तांकां समुद्र किनार भोंवपाक जाय। हे सगळे ट्युरिस्ट करून वतात ऑलमोस्ट 90%। आनी तांकां रिलिजियस ट्युरिस्ट जो येता तो ह्या हरवळे आयल्याचो वचत गांवांत आयल्याना पळयतालो फॉरेनर देवसांत बशिल्ले आनी कितें तरी वचून विचार करताले उलयताले आनी त्यामुळे वेगळेपण जें आसा हें डेफिनेटली हरवळे भितर आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।